एके वटेन गोंय सरकार ट्रायबल वेलफेअराच्यो काणयो सांगता आनी दुसरे वटेन सरकारी खात्यांनी अनुसूचित जमाती खातीरचे हजारांनी पोस्ट रिते आसात. ट्रायबल वेलफेअर खात्याचे आंकडे पळयात. अनुसूचित जमाती खातीर 2015 सावन रिते जाल्ले पोस्ट आनी आतां मेरेन भरिल्ले पोस्ट पळयात. ग्रुप एत 109 पोस्ट आशिल्ले तातूंतले फक्त 15 भरल्यात. ग्रुप बीत 88 पोस्टांतले फक्त 12 भरल्यात. 2634 पोस्टां पैकी फक्त 418 भरल्यात. जाल्यार ग्रुप डीत 487 पोस्टां पैकी फक्त 208 भरल्यात. 2015 सावन आतां मेरेन ग्रुप ए, बी, सी आनी डीत ST कॅन्डिडेटांक नोकरेर घेतल्यात तांचो आंकडो फक्त 653. जाल्यार सँक्शन जाल्ले पोस्ट 3418. म्हळ्यार सरकारी खात्यांनी 2755 पोस्ट तशेच रिते उरल्यात. इतले पोस्ट सँक्शन जावनय पोस्ट रिते उरिल्ल्यान इतलो तेंप शेड्यूल्ड ट्रायबा खातीर जावपी आंदोलनां कित्याक जातात काय म्हूण प्रश्न. हाचेर प्रुडंटान ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर गोविंद गावडेक गाठलो. कशें आसा, फाटलो जो बॅकलॉग आशिल्लो आनी काही बॅन असले कारणान काही गोष्टी पोस्ट खाली उरिल्ले आसात. हांवेन जो प्रश्न जो विचारलो आशिल्लो माननीय आमदार ईश्वरबा फर्नांडीसांका तांकां हांवें उत्तर दिल्लें आसा आनी म्हजो प्रयत्न आसतलो की येणाऱ्या 1 ते 1.5 वर्सां भितर हे सगळे जे बॅकलॉग जे वॅकन्सीज आसात त्यो फिलअप जातल्यो आनी सायमल्टसली आतां जे नवे जे पोस्ट भायर सरतात तातूंत ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी बॅकलॉग वॅकन्सी भरतल्यो असो म्हाका एक पूर्ण विश्वास आसा. आनी त्या संदर्भान लागणारो जो आमकां ते हें करपाक जाय, आपले प्रोसेस जो करपाक जाय तो सुरू आसा. बस आनी कांय ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी.